Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. आमी रोमाक पावतोच एका खासगी घरांत रावंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती संवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सवें तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें तरी हांवें सेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायेलाच्या भरवंशाक लागून ह्यो सांकळी हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलो भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोळ नासतना देवाचें राज परगोडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवण दितालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर स्वर्गार शिंवासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशांच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशाक सर्वेस्पर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. जबाब प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. जबाब प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रू पोरतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान
रात जेवणार जेजूच्या होड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावां मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हळें ना. बोगोर हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगळ्यो एकान एक बरोवन दवरलोल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. सोम्याचें शुभ वर्तमान. नियाळ तुमकां कित्याक पडलां? जुआंव 22:21-22. नियाळाक आधार. दोग शेजारी आसले आनी तांचे बागेन तरेकवार झाडां लायिल्लीं आसलीं. एका शेजाऱ्याचे बागेन फळां फुलां चोकचोकतालीं आनी परमळ सगळ्याक पावतालो. दुसऱ्यांचे बागेन कांयच जायनासलें. दुसरो परतून परतून त्या शेजाऱ्याक विचारतालो, तुजीं फळां फुलां फुलतात आनी म्हजीं फुलोनात अशें कित्याक? तेन्ना तो शेजारी ताका सांगता, तुजे दोळे तुजे बागेन जिवीत दिवंक आसोनात, पूण सदांच म्हजे बागेन कितें जाता आनी जायना ताचेर आसात. जाल्यार तुका फळां फुलां कशीं मेळटलीं? हांव दिसपट्टी म्हजे बागेन वेळ दिवन कुयदाद घेतां. आयची वाचपां आमकां एकूच शिकयतात, आमचे दोळे आमी आमचे वाटेचेर घालूंक जाय, आमच्या क्रिस्ता जेजूचेर. तेन्नाच म्हजें जिवीत फळवंत आनी संतोशी जावंक पावता. जेन्ना हांव दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें जाता आनी जायना तें पळोवंक भोंवतां तेन्ना कसो हांव फुडें पावतलों? जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव कर. तुज्या भेसा प्रमाणें तुका खुरीस दिला तो व्हर, तुजी वाट तूं मेजून चल. दुसरो कितलो चलता हें पळयनाका. दयाळ बापा, म्हजे सोवें देवाची येवजण कितें ती वळखून घेवन जेजूचेर ताच्या खुर्साचेर दोळे घालून हांवें म्हजी वाट चलूंक आमकां दर एकल्याक तुज्या जाणवायेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.